कारापूर सरवण पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ आता दिव्या नायक हाच्या गळ्यात पडली। शुक्राराक जाल्ल्या पंचायत मंडळाच्या बसकेत ताची सरपंच म्हणून बिनविरोधी निवड झाली। या पंचायतीच्या रित्या जाल्ल्या सरपंच पदाचे सुवाते खातीर वेंचणूक घेवपाक शुक्राराक पंचायत मंडळाची बसका आपयिल्ली। बसकेक 11 मदले फक्त सरपंच वांगडी हजर आशिल्ले। हांगासर आयज सरवण कारापूर पंचायतीक म्हाका आमचे सरपंचांनी सगळ्यांनी हांगासर निवडून दिल्ले आसा ते हांव तेंचे सगळ्यांचे आभार मानता की तेंच्यांनी म्हाका आयज व्यासपीठार दिले, ही दिली म्हाका व्यासपीठ दिले सरपंचाचे। खरेंच हांव तेंच्यांनी सांगले ते उतराक तेंच्यांनी म्हाका आयज सन्मान दिल्लो आहा म्हणून एक म्हाका एक खुशी भोगता की एक मेवळें एक व्यासपीठ म्हणून। आता तुमचे फुडले एकटे आसतले डेव्हलपमेंटा बाबतीत हय जे कितें आसा आमचे पंचायतीचे कितें कामां हें आसता ते हांव तेंकां तेंच्या हाती सकलूच रावून हांव तेंची सगळीं कामां अशें करून घेतलें की सांगता ते अशें तेंचे हेडमार्का प्रमाणे तशेंच आमी एकजुटीन आहा तशीच एकजुटीन रावतलीं। सध्या तर कारापूर सरवणां मातसो गार्बेजचो प्रॉब्लम आसा तेच्या बद्दल तुमचे एकटे ते आमचे गार्बेज जे आहा ते आमचे संतोष भाईन सगळी गार्बेजची ती क्लीन केल्ली आसा, ती गार्बेजची क्लीन केल्ली आसा ती आतां आमी सगळीं पंच एक जावन परत तेंचे एक आमी तेंचे वरसून आन्सर घेतले आनी आमची आसली तशी गार्बेज आमी सुरवात करतली गांवांत आमची म्हणजे क्लीन दवरतली आसली तशी आनी परत आमी बसली की हेजे फाटोफाट ही बरी अशीच आमची पंच बसता ती सगळे जाण एक सुरळीत थेयतली। नमस्कार, हांव एक्स सरपंच तन्वी सावंत। आयज आमचे नवीन सरपंच दिव्या नायक आमी निवडून हाडलेले आसा आनी आमी सांगूंक सोदता की जे आमच्या कारापूर सरवण पंचायतीन जे इश्यू आसतले गार्बेजीचे त्याच बरोबर बाकीचे डेव्हलपमेंट जे आसतले ते आमी सगळे काम करतले, कारण आमची जी पंचायत आहा ती एकजुटीन आमी सगळीं एकत्र आसा आनी त्याच भायर आमच्या आमदाराचे सहकार्य, आमचे मुख्यमंत्र्याचे सहकार्य जी कितें कामां आसा ती आमी करतली आनी लोकां पर्यंत आमी प्रत्येक शेवटच्या आमच्या लोकां पर्यंत आमी पावतली। आनी थोडे गार्बेजीचो थोडो आमचो एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा MRM शेडीचो, तो सुद्दां आमी सुटावो करून जाता तितले डेली कलेक्शन करून लोकांक आमी जाय ते सुविधा दिवपाचे पूर्ण प्रयत्न करतली। धन्यवाद। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।